लोकशाही। आता आमचो आमदार येता, आमचे कितें प्रॉब्लेम आहा ताका सांगता न्हू सगळें। आमदार बाब आमचें कितें जातलें कामाचें? तुमचें म्हाका खबर आहा, पूण हो प्रोसेस सारको ना। हे सरकार इलिगल आहा अशें तांकां म्हणून न्ही, पूण तुमचें काम जाता तुमी हांगाच राव, हांगाचे हालपाचें ना। हांव तुमच्या फाटल्यान आसा। हांव तुमकां सपोर्ट करता, तुमी भियो नाका। दोत्तू अप्पा, हे कोण रे भुरगे अशे हांगा बसले आनी बोवाळ मारता? आगो ते आपल्याक नोकरी मेळपाक जाय म्हणून उपासाक बसल्यात। दोत्तू अप्पा, उपासाक बसल्यात नोकरी मेळटा रे? हें बरें मरे, नाजाल्यार म्हाज्या भयणीचो चेडो आसा। अरे वर्साचे 12 म्हयने तो इंटरव्यू आनी इंटरव्यू, नोकरी म्हणटा ती नाच। आगो कितें जाला जाणा, दिगंबर कामतीन मुगो मायनिंग खात्यांतल्या आनी खंयच्या दुसऱ्या खात्यांतल्या भुरग्यांक कामा खातीर ऑफर लेटरां दिल्ली, म्हणजे तुमकां आमी कामाक घेता म्हूण सांगिल्लें अशें। हय, पण आतां कितें जालां, आतां नवो सरकार आयला म्हणून ते म्हणटा कितें, ते जे कामाक तुमकां घेतल्या ते पद्दतीन घेवंक ना, नेम मोडून घेतल्या म्हणून ती आतां संपार बसल्या आपल्याक कामाक घेयात म्हणून। आतां पर्रीकार सरकारान मुगो ही नेमणूक बेकायदेशीर म्हणून रद्द केल्या। पण बेकायदेशीर असल्यार तांकां कामाक कशें घेवंक जाता? कोण कसली बेकायदेशीर कामां केलो तो अप्पा? हा अरे ते भुरगे पळय उपासाक बसल्यात, तांच्यो खबरो उलयतले आमी। अरे दत्तू अप्पा, तेंच्यांनी कितलोय उपास केलो न्हू जाल्यार कांय फायदो जावपाचो ना। अरे गोयना, उपासाक बसल्यार खंय नोकरी मेळटा मरे, नाल्यार कित्याक बसपाचें तर ते उपासाक? आमी मरे आतां एक काम करुया, कितें? त्या भुरग्यांक मातशें मेळया। हय चल मेळ चल। तुम्ही आंदोलनाक बसल्या पळय ही मरे बरी गजाल, पूण आंदोलन करतना मरे विचार करून करपाक जाय। उखल्ली जीब लायली ताळ्याक अशें जायना तें। बरो प्लॅन करपाक जाय आनी फुडलें काम करपाक जाय। ह्या राजकारणाच्या झगड्या आमचो पळय कित्याक? हे काम जायना जाल्यार जीव दिवपाचो एकूच पर्याय उरला आमचे। तुमकां मरे तरणाट्यांक आयच्या जीव दिवपा शिवाय दुसऱ्यो गजालीच सुचून येना। दत्तू अप्पा, ह्या भुरग्यांक मरे बरे तरेन गायड करपी कोण तरी जाय। सारकें। हां जाण मरे, ह्या भुरग्यांक बरे भशेन गायड केल्ले, हे भुरगे आयज अशे पावतले आसले, आयज कोण ना कोण मरे हांकां पद्दतशीर मिस गायड करपाक सारको फुडें सरला आनी वेवस्थीत गायड करता तांकां मिस गायड। बरें, तुमी आतां कितें करतले ते सारके विचार करून करात। कित्याक जाणा मरे, हांवें तुमकां कितलेंय बरें सांगलें जाल्यार तुमी आयकपाच्या मनस्थितीन ना, पूण कितें करतले ते बरें ठोस विचार करून पावलां उखलात, कळ्ळें मरे? आनी कोणी फुलयता म्हणून ओगीच फुलू नाकात। दोत्तू अप्पा, तुका कितें दिसता, असो उपास करून ह्या भुरग्यांक नोकरी मेळटली? आगो हातून नोकरी, संप, उपास हें कांय उरूंक ना। हातून सगळें घुसपालां म्हणटा तें राजकारण। अरे पर्रीकर कितें म्हणटा, ही नोकर भरती आसा पळय ती बेकायदेशीर, तशीच इलेक्शनाचो कोड ऑफ कंडक्ट मोडपी। कोड ऑफ कंडक्ट लागतकूच मागीर ह्या भुरग्यांक तेंच्यांनी ऑफर लेटर दिल्ली आहात। जाण मरे, तो रेजिनल मरे एकटो ह्या भुरग्या खातीर झगडटा। राव रे बोस्त्यांव, तो एक तामणकर म्हणून आसा न्हू रे? आगो तो तामणकार काँग्रेसीचो केन्ना आनी बसवाल्यांचो केन्ना म्हाका कांयच कळना। अरे हांवें आयकलां ह्या भुरग्यांक पळय उपास करपाक बसयल्यात पळय ते तामणकारान बसयल्यात खंय मरे? अशें? हय। जाण अमृत्या, इलेक्शन यूज करपाक लागून मगो ह्या भुरग्यांक ही अशी ऑफर लेटर दिल्ली खंय। हे आनी कोणें सांगलें रे बोस्त्यांव तुका? आगो तो बीजेपी लिडर सांगता मगो, तूं पेपर बा वाचिनाय गो? पळयलें, हेंच तें काँग्रेस बीजेपी राजकारण जालां। रेड्या पाड्यांची झगडीं आनी कोणाक त्रास जाता कळ्ळें तुमकां? रेजिनलान सांगलां हे नोकर भरतीन जर कितें भानगड आसात न्हू जाल्यार आपणाक भितर उडयात म्हणून, पूण ह्या गोंयकार भुरग्यांचेर अन्याय करूं नाकात म्हणलें तेणें। अरे गोयना, म्हाकाय एक सांग पळोवया, ह्या काँग्रेसीन एकूच आमदार आसा रे? आगो एक खंयचो नो आहा नो। अरे नो न्हय रे, नो, फक्त नो। आनी तातूंतलो उलयता एकटोच, रेजिनाल्ड लॉरेन्स। मागीर काँग्रेसीचे बाकीचे आमदार कित्याक उलयनात तर? तेंची तोंडां धरल्या? तोंडां धरूंक ना गो, तांची पयलीं पळय बॉल्सां भरलेलीं ती आतां भायर सरत म्हणून ते भियेतात। म्हणल्यार कितें जाल्लें जाणा मुगो, काँग्रेस सरकार पळय सत्तेर आशिल्लो तेन्ना कांय राजकारण्यांनी, मंत्र्यांनी, आमदारांनी आपापली बॉल्सां भरल्या बेकायदेशीर कामां करून। आतां पर्रीकार सरकार सत्तेर येतकूच आपल्यो भानगडी भायर काडीत म्हणून ते भियेल्यात आनी ओग्गी रावतात। जाण मरे तूं अप्पा, ह्यो नोकऱ्यो म्हणटात पळय ते राजकारण्या मरे धंदो करून उडयला, धंदो।
खरें तुजें. आतां जॉब पळय मॅरिटाचेर मेळपाचे दीस पळय फाटीं पडले. शिक्षणाक वालोर ना, वशिलेबाजी, राजकारण्या कडले संबंद हे नोकऱ्यो मेळपाक आतां मेन क्रायटेरिया जाल्या. अरे वचत थंय भानगडी, कोण नोकरी दितना भानगडी, कोण मायनीच्यो भानगडी, कसल्यो भानगडी म्हणाव नको. दत्तू अप्पा, भानगड म्हटल्यार बरी याद जाली. परत तुवें पेपरार वाचला न्हू ती रे पर्राच्या गणेशोत्सव मंडळाची भानगड. तेंच सांगता तर कितें तुका, सगळे कडेन भानगडी, गैरवेव्हार, अफरातफर सोंसपाचें ना. ती रे ती गणपती मंडळाचे कोणे 80 लाख खाल्ले म्हणटा ती. गो 80 लाख म्हणल्यार आजकाल कांयच न्हू. सेंट्राक पळय गो एक घोटाळो भायर सरत आहा. पयलीं 2G स्कॅम घोटाळो, आतां कोलगेट घोटाळो पळय 1.86 crores of rupees घोटाळो. हे घोटाळे ह्या देशांत सोंपपाचेच ना. लाख लाख कोटी कोटींचे घोटाळे. दुत्तू अप्पा म्हाका एक सांग, ह्या लाख कोटी रुपयांक कितले शुन्य आसता रे? तूं मुगो आनी एक बोट तुजें शुन्या कितली काय खंय. जो कोण पळय हे घोटाळे करता ताका सुद्दां मुगो खबर आसचें ना लाखाचेर कितली शुन्या, कोटीचेर कितली शुन्या पळय ती. अरे ह्या पर्राच्या गणेश मंडळाची खबर आयकून म्हाका सारको शॉक बसलो मरे. दर वर्सा हांव भक्तिभावान देवाक पांयां पडपाक वयतालो थंय. कितें जालां ना मरे, मनशान आतां देवाक सुद्दां सोडूंक ना. पयलीं देवाच्या नांवान पयसो एकठांय करप आनी मागीर गुड्डू लसावां करप. आतां आनी खंय चवथीक सर्तीक खंय व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो प्रायजां घालतात. हय, ते केप्यां मरे BMW दवरल्या खंय गाडी सर्तीक. ते केप्यां गणेशोत्सव मंडळ आहा पळय ते वर्साच्या वर्सा मरे गाडयो आनी व्हडले व्हडले प्रायज दवरतात. आतां मरे चडशा देवळांनी सर्तीक मरे गाडयो घालतात. लोकांक कितें प्रायज लागलो की जालें, मागीर ते पयसो कोण कितें करता त्या हिशोबाचें पडलां कोणाक. तेंच तें त्या खातीर मरे वर्साची वर्सां हे लोक कमिटीचेर रावतात. देवाच्या नांवान कमिटी कशेंच सोडपाक तयार नासता. दोत्तू अप्पा सगळ्यांक मरे तूं एकाच तागडेन झोकूं नाका. कांय लोक मरे प्रामाणिकूय आसा ह्या संवसारान. हय, आमच्या दत्तू अप्पा सारके. दोत्तू अप्पा प्रामाणीक हे खरें रे, पूण तूं बी फोटींग तर. ना तशें न्हू गो अमृत्या. जाता कितें, भ्रश्टाचार, फटिंगपणां असल्या विशयाचेर उलोवपी जायतो लोक आसा संवसारान. पूण ह्याच लोकांच्यो भानगडी हजार आसतात. हांगाच आमची इंडिया मरे मार खाता. अरे मार खाता म्हणजे कितें, आतां नोकऱ्याचेंच पळया. हे नोकऱ्यो दिवपी पळय आसात राजकारणी लोक, त्यो मरे लाखांच्यो पावणी लायतात. 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख. तूं 3 लाख दिवंक तयार आसा जाल्यार तो म्हणटा आपूण 4 लाख दिता. आनी एकट्यान जर कोणें थरयलें आपूण पयशे दिनासतना नोकरी मेळयतलो म्हणून, दुसरो कोण तरी पयशे घेवन त्या राजकारण्याच्या दारान हजर आसता. पूण दोत्तू अप्पा नोकरेक लागपाक पयशे दिवचे पडना न्हू रे. कायद्यान मुगो नोकरे खातीर पयशे दिवचे पडना ही गजाल खरी. आनी नोकरी मेळोवपाक 3 लाख 4 लाख रुपया दिवपाक लोक तयार आसात ही गजाल खरी. दोनूय गजाली खऱ्यो जाल्यार फोट कितें रे दोत्तू अप्पा? अरे तातूंत कितें आसना मरे, नेम पाळून फटिंगपणां करिनासतना जर नोकरी दिली न्हू जाल्यार तें सारकें. आतां मरे उलोवप खूब जालें. म्हाका एक सांगा पळोवया, नोकरेक लागपाक पयशे दिवचे पडटा. देवस्थानांनी गणेश मंडळांनी अर्थीक गैरवेव्हार चल्ला. हाचेर उपाय कितें रे, उपाय कितें? उपाय ना अशें ना, पूण पयलीं खावपाचे दांत एक आनी दाखोवपाचे दुसरे अशें जावंक फावना. दोत्तू अप्पा आतां हिंगा दाता खबर कित्याक आयली रे मोदेच? अरे खबर येवपाचें म्हणजे ती एक मरे म्हण आसा, प्रवर्ब. अशें कितें जालां ना मरे, भ्रश्टाचारा आड भाशणां दिवपी खूब जाण तयार जाल्यात. पूण तातूंतले नितळ कितले आसात? ल्हान भुरग्यांनी बाल रोजगार करप ना, ल्हान भुरग्यांक काम दिवप ना अशें उलोवपाक NGO तयार जाल्यात, फुडारी तयार जाल्यात. तांच्याच घरांनी कितलीं ल्हान भुरगीं काम करतात हें तुमी पळयलां? तुमकां सांगता, हे प्रश्न मरे एका रातयान तयार जावंक ना. हे ल्हव तयार जाल्यात आनी आमच्या समाजान घुसपाटल्यात आनी आमी तांकां मरे पोशीत आयल्या, फुडें काडीत आयल्या. अरे कितल्यो भानगडी, कितले भ्रश्टाचार, कितल्यो अफरातफरी, ह्या सगळ्या गैरवेव्हारांचो मरे एक आमच्या देशांत रूख जाला, व्हडलो रूख. हय रे तो अप्पा, पूण म्हाका एक सांग, हाचेर उपाय कितें? अरे लोकवस्तीन एक ल्हान रोंपो लायलो की ना, तो मरे कांय तेंपान व्हडलो रूख जाता. आनी तो रूख व्हडलो जालो की ना मागीर तें कापप कठीण जाता. आतां समजा एका लोकवस्तीन एक रोंपो लायलो, थंय आनीक घरां बांदतात लोक आनी खूब घरां तयार जातात.
तेवढेन तो रोंपो वाडूनय रूख जाता. मागीर त्या रुखाचो मरे शेजारच्या घरांक त्रास जाता आनी ती तो कापचो म्हणून मागणी करीत रावता, कापूंक सोदतात. पूण तो कापप कठीण. एका रातयान मरे हे भ्रश्टाचार, अफरातफरी, गैरवेव्हार सोंपपाचे नात. मागीर हाचेर उपाय येवचो ना जाल्यार आमी आमची तकली कित्याक फोडप तर? जेन्ना जेन्ना लोक ह्या प्रकरणाचेर परते परते उलयतले, परते परते चर्चा करतले पळय, तेन्नाच मरे हें जाग्यार पडटलें. तें कशें आसा जाणा मरे तूं? तुजे कडेन आतां गोरवां आसात. ती गोरवां कितें करतात? रवत करतात. रवत म्हणजे कितें जाणा तुमी? तण पळय जें गोरू खाता तें खातकूच परते भायर तोंडान हाडून चगळटा, चाबता, चिड्डिता आनी तें मागीर गिळटा. पूण तातूंत कितें जाता? तांकां पचनूय बरें जाता आनी तांकां संडासूय बरो जाता. भ्रश्टाचाराचें म्हणटात पळय हें अशेंच. भ्रश्टाचाराचो महारूख हो जर उमटोंक जाय जाल्यार तें खूब कठीण जातलें. कित्याक खूब लोकांचें लुकसाण जातलें. तें करपाक टप्प्या टप्प्यांनी उपाय करचे पडटले. ते मागीर देवळांतले अर्थीक वेव्हार आसूं, गैरवेव्हार आसूं, भ्रश्टाचार आसूं, नाल्यार नोकरी संबंदांतले उपास आसूं. हे नोकर भरतीचे उपास जावं देवळांतले, देवस्थानांतले अर्थीक गैरवेव्हार हे मनशांनीच तयार केल्या. ताचेर आमीच उपाय काडचे पडटले. लोकशाही.